तुमकां त्या केसींतल्यान पयस व्हरपाचो प्रयत्न जालो आनी परत फायट बॅक करून त्या केसीचेर तुमी परत आयले. वॉट वॉज द रियल स्टोरी एक्झॅक्ट? द स्टोरी वॉज कर्नाटका बॅडली लॉस्ट ट्वायस. फली नरिमना काडिल्लो ताणें. फली नरिमन जे आमच्या देशाचो प्रख्यात बरो वकील सारको, ताका कर्नाटकान हाडलो आमच्या अगेन्स्ट. गोंयांक हांव रिप्रेझेंट करतालो आनी बाकीचे आमची टीम. दोनूय वेळा तांकां यश आयलें ना, गोंयांक यश मेळ्ळें. आतां तांचो असो समज जालो की नाडकर्ण्याक जर कुशीन काडलो, म्हाका जर कुशीन काडलो जाल्यार तांची गाडी बरी सुरळीत चलतली अशें तांचे कितें समज जालो. आनी कर्नाटकाचे तो समज बऱ्याच अंशी बरोबरय आसा. पूण 22 खासदार कर्नाटकाचे इन्क्लुडींग बीजेपी धरून आनी मुख्यमंत्री कर्नाटकाचो वचून लॉ मिनिस्टराक मेळ्ळा. आनी हे इंटरस्टेट डिस्प्यूट पळय आसा तातूंत नाडकर्णी हो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल. सो तो भारत सरकारचो. ताणें हांगा एपियर जावप बरोबर जायना. आतां हांव एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तातूंत एपियर जायना. हांव म्हादय प्रकरणान सुरवातेक पसून आसा एज एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट. बरोबर. आतां इट हॅज गॉन टू सच अ लेवल दॅट टुडे टू विथड्रॉ वॉज नॉट अ प्रॉपर थिंग. नाव फॉर्च्युनेटली मनोहर पर्रीकर तेन्ना आशिल्लो. लक्ष्मीकांत पार्सेकर गोंयचे जे पळय मुख्यमंत्री आशिल्ले त्या वेळेचे, ताणें प्रधानमंत्र्याक बरयलें. मनोहर पर्रीकर ऑल्सो इंटरव्यू. आनी मागीर ही सगळी जातकच प्रधानमंत्री इंटरव्यू. आनी प्रधानमंत्र्यान म्हाका सांगलें तूं परतो चल म्हणून म्हादय गोंयच्या खातीर हें कर. सो गोवा शूड बी एटर्नली ग्रेटफूल टू द प्रायम मिनिस्टर फॉर परमिटींग मी टू अपियर. इट वॉज ऑल पार्टी पॉलिटिकल एफर्ट ऑफ कर्नाटका की तुमकां त्या केसींतल्यान कुशीक काडपाचें. जेन्ना आज कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री म्हणटा की चर्चा करची किंवा गोंयची मुख्यमंत्र्यान गोंयची काँग्रेस लिडरां बरोबर चर्चा करची किंवा कर्नाटका बरोबर चर्चा करची, तुमचो एडवायस कितें सरकाराक? चर्चा करची काय चर्चा करची? बेसिकली हो प्रश्न काँग्रेस बीजेपी हांचेर अवलंबून ना. गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान गोंयचें हित सांबाळचें, कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यान ऑब्वियसली कर्नाटकाचें हित सांबाळचें. पूण हे सगळें आसतना इट इज पॉसिबल and there have been cases where all three can sit and resolve. समज तुमकां एक प्रोजेक्ट करूंकूच जाय, it could be a common project of all the three states where all three states would benefit. जशें नर्मदा केला तशें कळ्ळें तुका. सो इट इज पॉसिबल. सो चर्चा केली म्हणून हातूंत कितें वायट न्ही. चर्चा म्हणजे कितें आसा, आमी वी आर स्टेट्स ऑफ द फेडरेशन कॉल्ड युनियन ऑफ इंडिया. भारताचे आमी सगळे भाग. सो आमी चर्चा करपाचीच, करूंकूच जाय. चर्चा न करची ह्या मताचो हांव न्ही. ती चर्चा करूनच रिजॉल्व करूंक जाय. एट दीस मोमेंट जेन्ना आमी ट्रायब्युनला भितर इतल्या स्ट्रॉंग पोजिशनाचेर आसा, तुमी सरकाराक एडवायस करतले की सायमल्टेनियसली चर्चा? ना, ती कितें आसा, बिकॉज वी आर इन अ स्ट्रॉंग पोजिशन, कर्नाटका चीफ मिनिस्टर पत्राचेर पत्रां बरयता की चर्चेक यो म्हणून. इफ वी वर नॉट इन अ स्ट्रॉंग पोजिशन तो पत्र बरोवपाक वचचो नाशिल्लो. इट इज अ सिंपल थिंग. Should we encash that advantage? We should. What is wrong with it? You can always talk. Talking is no problem. गोंयचो चीफ मिनिस्टर जो पळय आसा मनोहर पर्रीकरा सारकेलो, तो गोंयचेच हित सांबाळटलो. तो कितें चर्चेक दोन चीफ मिनिस्टर, एक चीफ मिनिस्टर आशिल्लो न्ही, जाणें नो ऑब्जेक्शन दिलें तें तूं जाणा. सो तसलें कांय करपाक पर्रीकर वचचो ना, म्हाका जाल्यार दिसना.